कोला बद्दल सांगपाक की कोल पोल्युशन मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरमुगांव तालुक्यात लोकांक कसो इफेक्ट जाता आमी आतां दुसरे दीस जाल्यार आमी इशू घेत आसात आमी पयलीं एक इशू घेतलेलो 6/2023 सेम कोलाचो इशू थर्मल कोल स्मेल येता बॅड स्मेल जाता आनी लोकांक इफेक्ट जाता स्मेलाचे आनी लोकांक कफींग जाता झींग जाता आनी खूब त्रास जाता म्हणून जाल्यार तेच्या नंतर कलेक्टरान आपूण प्रोसेस केलें हें केलें म्हणटा जाल्यार परत लेटस्ट आमी परत रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी परत तेचेर इशू घेतला जाल्यार एक वायट आनी गंभीर गोश्ट जाता ते मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी लोकांक तेचेर इफेक्ट जाता आतां कोल पोल्युशन इज ओपन जाता थंय आनी तेंच्यांनी म्हटलं की आतां एक डोम घातला तेंच्यांनी वेस्ट तेचो पण अडानी जो आसा तो टोटली ओपन जाता आनी ताका कवरींग कांय जायना तेजेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आमी ते व्हिडिओ काडले आनी लोकांनी एज्युटेशन घेतलें आतां पयर आमी एज्युटेशन घेतलें तेन्नाच एअर क्वॉलिटी तेन्नाच ते मेजर केल्ली आमी ते गुगलाचेर वचून पयलें दॅट एअर क्वॉलिटी इन द मुरमुगांव पोर्ट ऑन द सेम डे वॉज व्हेरी बॅड जाल्यार तितली जालें की लोकांनी थंयसर अशें एडवायज केलें की तेंच्यांनी की लोकांनी जे सीक आसा कोण प्रॉमिनंट लोकांक त्रास जाता तेंच्यांनी ते सांजचे आनी दनपारचे भायर सरप ना कित्याक इट इज गोइंग टू इफेक्ट देयर लंग्स एंड देयर हार्ट द पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर TMO 2.5 TMO 10 दिस इज व्हेरी डेंजरस म्हणजे ते मेजर कशें करता की मायक्रोमिटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय मायक्रोमिटराचेर ते मेजर करता आणि दिस इज डायरेक्टली इनहेल आमच्या लंग्सान वयता आणि लंग्सान गेल्यानंतर आमचे लंग्स डॅमेज जावं शकता आणि इट ऑल्सो कंटेन सल्फर अँड नायट्रोजन ते आमच्या हार्टान पार्टिसिपेट केल्यानंतर ते हार्ट अटॅक जावं शकता आमकां अँड ऑल्सो इट कंटेन मर्क्युरी केल्यार नेरोलॉजिकल आमचे इफेक्ट जावं जाता ब्रेनाक इफेक्ट जाता आमची मेमरीक लॉस इफेक्ट जावं शकता आनी इट इज ओन्ली नॉट दॅट इट इज आमचे पोल्युशन इतलें थंय जाता की ते एअर क्वॉलिटी इतली बॅड आसा आनी ते मॉनिटर सारकी जायना तेंच्यांनी एवेस घातला की आमी एअर क्वॉलिटी मेंटेन करता पण इट इज टोटली रॉंग आतां आमी दोनूय पार्टी कडल्यान आमी पोल्युशन बोर्डांतल्यान हें घेतलें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घेतलेलो अडानी आनी हेचो दोगांयचो सावथ हेचो जाल्यार इतले बॅड आसा थंय तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या म्हणटा की आमी मेंटेन केल्या म्हणटा की इट इज टोटली रॉंग तेंच्यांनी कितें म्हणटा पळय दी युनिट शॅल install dry fog separation system to control the respirable and large airborne dust and mist. The unit has installed the dry dog dust separation system in all transport towers to control respiratory and large airborne dust and mist. अशे रोडाचे मागीर बाकीचे नॉयज पोल्युशन अशे जे पिस्टल मशिनरी mechanism, regular collection, removal of coal, coke, spillage within the yard, internal load and along with the railway track. Unit had compliant म्हणटा पण तशें जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार लॉट ऑफ थिंग्स कंप्लेंट म्हणटा पण थिंगासर भितर वचपा सारकी परिस्थिती ना इतले थिंगा डटी जाल्ले आसा थिंगा देर इज मरीन लायफ इन डेंजर वचून ते पोल्युशन आमचे सी लेवलाचेर जाल्ले आसा म्हणजे इट इज स्पेसाकूय जाता आमच्या लँडाकूय जाता आमच्या इन्वायरमेंटाकूय जाता आनी इवन इट इज मरीन लायफाकूय डेंजर जाल्ले आसा दी सिस्टम ऑफ ऑपरेशन ऑफ हँडलिंग आनी मेकॅनिझम तेंची आसा ती टोटली फेलियर आसा आणि पोल्युशन बोर्ड आणि बाकीचे लोक तेचेर कांय एक्शन घेना अशें आमकां दिसता आनी दे आर डुईंग इट ओपनली आतां इशू आमी ते घेता आमच्या लोकांच्या घरांनी जेट्टी एरिया मागीर बोगदा एरिया मागीर ती बायना एरिया जावन आनी सडाफूल एरिया येयले जाल्यार तेंच्या घरान डस्ट येता डेली आनी पिपल आर क्रायींग दॅट तेंची बायलां भुरग्यांक इतले त्रास जाता आनी मोस्ट थिंग इज दॅट म्हणजे जे लोकांची ब्रिदींग आसता म्हणजे यंग भुरगीं आसता आनी तेंची इम्युनी सिस्टम वीक आसता जाल्यार त्या भुरग्यांक आनी इन्फंट लोकांक इतले चड त्रास जाता आनी तेंचें फ्युचर कशें जावं शकतलें ते फ्युचर इज इन व्हेरी डेंजर जाल्यार थिंगासर इतले मिसमॅनेजमेंट जाता कोल पोल्युशन इज टोटली मॅनेजूच जायना म्हणून आमी लोकांनी ठरयलेला की बाबा आमकां हांगासर कोलूच हँडलिंग नाका कित्याक दे कॅनॉट मॅनेज इट आनी लेटस्ट तुमी पयला आसतलो इशू स्वताचो आमदार तो आमकां पयलीं कोल नाका म्हणटा तो म्हणटा तो कोल पोल्युशन नाका पण ताणें कोल जाय कित्याक म्हणटा तो जॉब आसा लोकांक ट्रान्सपोर्ट आसा आनी आतां पण आय डोंट थिंक ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे आनी बाकीचे लोकांक थंयसर येवन तेंचो कितें इशू आहा कांय सांगिना कित्याक इट इज इफेक्टींग टोटल रेजिडेन्शियल एरिया आणि रेजिडेन्शियल एरियांतल्या लोकांक येयल्या कारणान तेंचे भुरगे तेंचे फ्युचर इज इन डेंजर आनी हो कोल पोल्युशन इकोसिस्टमाक हॅबिटंट आहा तेंचे एराचेर हॅबिटंट आसता ते सायकलींग आसता तेंची ती रिप्रोडक्शन आनी तेंची लिविंग ती इफेक्ट जाता तेज्या कारणान आमकां टोटली इफेक्ट जाता आनी एअरबोर्न क्वॉलिटी ऑफ द एअर क्वॉलिटी इज व्हेरी डेंजर म्हणून आमचे टोटल हेल्थ देर आर इंटरडिपेंडंट ऑफ द आमचे ऑर्गन्स आसा ते इफेक्ट जातले टोटली कोलॅप्स जातले थिंगासर सिस्टम ह्या प्रमाणे यूज करता आनी MLAन केल्ले पयर एक एज्युकेशन केलें आतां वायट कांय दिसता MLA रुलींग पार्टी गव्हर्मेंटाचो आसून तो एज्युकेशन करता आनी लोकांक फुडें काडटा
आरे हेनी लोकांक कित्याक कळना यू आर MLA तुजे तुका प्रोटोकॉल कळूंक जाय शुड कॉल चीफ मिनिस्टर आनी वायट गोष्ट आसता की वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येवन थिंगा डोमचें इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना चीफ मिनिस्टरान स्वता सांगलेलें आसा तुमी रिकॉर्ड काडून पळया आज हिंदीन सांगलें त्यांनी की तुम लोगों को मरगांवच्या लोगों को इधर कोल पोल्यूशन नहीं होएगा म्हणून अरे कोल पोल्यूशन तूं येवन पळय न्हू हांव आमच्या मरगांवच्या MLA संकल्पाक सांगता की बाबा ते चीफ मिनिस्टराक हाड आनी लोकांक ते कसो तूं म्हणटा वास येता तुजेच लोकांनी सांगलें वास येता न्हू जाल्यार चीफ मिनिस्टराक हाडून पळोवनी थंय कितें वास येता तो जाल्यार तुजोच गव्हर्मेंट आसून तूंच एजिटेशन करता ही बरी गोश्ट ना एक्चुअली चीफ मिनिस्टर अंडरस्टँड जाय की चीफ मिनिस्टर आयकना आसतलो म्हणून ते केलें आसतलें आनी ते नाटक केलें तेंच्यांनी वचून थिंगासर आमी रिप्रेझेंटेशन दिता सायनींग घेतलें ते म्हाका दिसता टोटली फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट कितें करूंक शकता ह्या लोकांची परिस्थिती बिगडता येता म्हणजे लोकांचे लिव्हिंग स्टँडर्ड सर्वायवल स्टँडर्ड लोकांचे काबार जाल्ले कॉलेप्स जाल्ले म्हणजे हो गव्हर्मेंट लोकांक रस्त्यारूच हाडूंक सोदता तुमी चिंबलच्या लोकांक पळय आयज सावड्ड्या वचून म्हणजे आमी म्हाका दिसता आमकां एज्युटेशन करपाची पाळी येतली आनी आमकां थंय बसून बसचें पडटलें म्हणून आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बाबा इमिजिएटली एक्शन घेवचें जें कितें चल्लां तें बंद करचें थँक्यू हांव सर्वेश होबळे हांव मडगांवचो रेजिडेंट सो आमी सांगला तशें आतां नितीन मामान आमी सदांच तुमकां ह्यो सांगता शंकर पळोवची बाब सदांच सांगता की आमच्या जेवणान सुद्दां आमकां आनी उदकान सुद्दां आमी कोळसो खाता खरी गजाल कित्याक सांग हांव थिंगासो रेजिडेंट हांव 1 इयर रेडियसानूच रावता थिंगा जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लम्स जाता आमकां कंटिन्युअसली आमकां ब्रिदिंगाचे इश्यूज जाता थंडी कंटिन्युअसली जाता भुरग्यांनी सकाळी तोंडान तेजो फेस येता अक्षरशः तेंच्या तोंडानसून फेस भायर सरता इट इज अ व्हेरी तेंचे सायड इफेक्ट इट इज अ स्लो पॉयजन कंटिन्युअसली आमी करतना तें कळना आमकां कळ्ळें न्ही म्हाजो डॅडी हार्ट अटॅकान एक्सपायर्ड जाला म्हाजो भाव हार्ट अटॅकान एक्सपायर्ड जाला रिसंटली कळ्ळें न्ही दिसांत आमकां जे आमी ब्रीथ करता न्ही ते आमकां तेंचो खंय ना खंय प्रॉब्लम जाता कळ्ळें न्ही म्हाज्या मम्मीकूय स्टँड घातला इट इज ऑल सायड इफेक्ट्स ऑफ द आमचे हे म्हणटा न्ही आमी तेंचे सायड इफेक्ट आहे कोळशाचे सायड इफेक्ट म्हणटा ते सगळे डोमान आमी सगळे मशिनरी यूज करून आमी सगळें थिंगा हँडलिंग करता तुमी प्रॅक्टिकली ग्राउंड्साचेर वचून 0 ग्राउंडार वचून तुमी रिपोर्टिंग करा कळटलें तुमकां कित्याक सांग थिंगा गेल्या उपरांत न्ही थिंगा केन्ना ते मॅन्युअल हँडलिंग सुद्दां करता ट्रक लोडिंग ट्रक ओवरलोडिंग वयता थिंगा जे विदीन रेडियस ऑफ तुमी थिंगा जर एअर क्वॉलिटी चॅक केली न्ही तुमकां कळटलें तुमी फावटी थिंगा येवपाचें ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाचें आनी तुमकां तेन्ना कळटलें थिंगा आमी उदक थिंगा तें सारकें कंटॅमिनेटेड उदक आसता आनी त्याच्या खातीर थंयसरले ते आमकां उदक शॉर्टफॉल येता बिकॉज ते थंयसर स्प्रिंकल करपा खातीर आनी थंयसर ते सोरे वयता आनी उदक शॉर्टफॉल आहा थिंगा ताचो उदकाचो सुद्दां प्रॉब्लम आहा लोकांचो मेन कितें आसता डिमांड आसता लोकांचो कितें आसता एटलीस्ट एक प्युअर आमकां एअर क्वॉलिटी बरी जाय उदक पिवपाची एक बरी क्वॉलिटी जाय आसता ती सुद्दां मेळना आमकां जो फायदो कितें आमकां एक्चुअली आमी न्यू आमदार निवडून हाडलो तेणें सांगलेलें आमकां प्रॉमिस कित्याक आमी हेचेर आपूण खंय तरी हे सगळें स्टॉप करतलो म्हणून ते डोम घालून घेवपाचें जेन्ना आमकां गोंयांत कोळसो नाका थँक्यू देव बरें म्हाजें नांव शंकर पळोवची आनी हांव सगळ्यांक तुमकां म्हाज्या प्रेस पावन मिडिया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज जी प्रेस आहा ती कवर करपाक तुमी येयले म्हणून कित्याक हो इशू सगळ्या गोंया मेरेन पावपाक जाय कित्याक हो मेजर इशू सारको कोळसो हो मुरगांवाकूच दुयेंस दिना तर कोळसो हो वेलसांव माजोड्डा जे ट्रॅकान सुद्दां कोळसो वयता न्हू कितें थंयसर सुद्दां पोल्युशन जाता आनी त्या लोकांनी आंदोलनां केल्लेलीं आसा आनी ह्या कोळश्या खातीरूच जी आयज डबल ट्रॅकिंग येता म्हणटा आमी ती डबल ट्रॅकिंग आयज तेंच्यांनी कोळश्या खातीर हाडल्या आनी ह्याच कोळश्या खातीर वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय जावपाच्या वाटेचेर आसा कित्याक ते लायन डबल करतले आनी थंयसर मागीर तांकां एक्चुअली आतां कोर्टान ते भायर मारलेले आहा पूण फुडें आमकां डावट आहा की फुडें ते परत पास करून हाडटले चॅलेंज करतले आनी परत ते वेस्टर्न घाट्स डिस्ट्रॉय करतले एक्चुअली खरें सांगूंक वचप म्हटल्यार हो कोळसो आमकां गोंयान यूजूच ना ह्या कोळशाचो हो कोळसो गोंयान येता आनी गोंयच्यान कर्नाटकान वयता स्टील प्लांटान कर्नाटकान कितलेशे पोर्ट आहात आनी त्या पोर्टांनी हो कोळसो ते हँडल करूंक शकता पूण ते लोक हुशार तेंचे आपल्या गांवांत कोळसो हँडल करपाक थंय तांकां दिवपूच ना कितें सो आयज आमी जे गोंयकार आहा हे आमकां बलिका बकरा करता हे सरकार हेच्या पयलीं मनोहर पर्रीकारान सुद्दां सांगलेलें की ती क्वॉन्टिटी आहा ती वाडोवपाची गरज ना आनी डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून स्ट्रेट फॉरवर्ड तेणी स्टेटमेंट केल्लेलें कितें पूण आयज आमी पळयता जो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आहा जो मनोहर पर्रीकार आपलो गुरू म्हणटा तो त्या गुरूचेच स्टेटमेंट दिल्लेले ते तो त्या स्टेटमेंटाचेर रावंक सोदिना आयज 7 मिलियनाचो 10 मिलियन जालो 10 मिलियनाचो 14 मिलियन जालो पूण आयज लोकांचें कितें आयज तुमी वाडयत आसात
कितें जो कोळसो आमकां दुयेंस दिता, कॅन्सर दिता, लंग्स प्रॉब्लेम दिता, थंडी जाली जाल्यार दोतोरा कडेन सुद्दां वचून ती क्युअर जायना, हजार मोडून सुद्दां. सो आयज परिस्थिती हो लोकल आतां जो सर्वेश होबळे म्हणटा तो, हो सचिन भगत लोकल, कितें हो शिवप्रसाद महाले लोकल, कळ्ळें तुका. सो हेंचे सगळे हे आयज ते दिसा आमी प्रोटेस्ट केल्लो, ते दिसा आमी उलयले हेचेर सगळे, कितें इफेक्ट्स कितें आहा ते आमी सगळे सांगले. सो आयज सरकार कित्याक आयकोंक दिना हो एक प्रश्न चिन्ह. सरकारान बसलेल्या मंत्र्यांक कितें फायदो आसा पळय. जी गोश्ट लोकांक हेल्थ हॅजार्ड दिता न्हू त्या गोश्टीचो आमकां फायदो ना न्हू, जाल्यार ती गोश्ट थंय हँडल कित्याक जावपाक जाय. मुर्मुगांव पोर्ट हेच्या पयलीं सुद्दां चल्लोलो. ह्या 20 वर्सांकूच हे सगळे नाटक जाले. हे 20 वर्सांक जो पयलींचो आमदार आसलो तेणी 3 टेन्युअर काडले, त्याच्या टेन्युअराक आमी मारून थकले आणि तो काडिना म्हणून नवो आमदार हाडलो संकल्प आमोणकर. आयज तो सुद्दां कोलाचेर राजकारण करता. आयज तो रुलिंगान आसा आणि आयज रुलिंगान आसून प्रोटेस्ट व्हरता सगळे अदानी कडेन. प्रोटेस्ट कोणा कडेन व्हरप आसता, कंप्लेंट अथॉरिटी आहा न्हू, जी कंप्लेनी अथॉरिटी आहा तेंचे कडेन प्रोटेस्ट व्हरप आसता. प्रोटेस्ट व्हरोंक जाय आसलेलो खंय, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, मागीर चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी, मागीर पोल्युशन बोर्डा कडेन, कितें हेंचे कडेन प्रोटेस्ट व्हरोंक जाय आसलो. हेल्थान प्रोटेस्ट व्हरपाक जाय आसलेलो, बाबा तुमी कितें करता काय म्हणून. प्रोटेस्ट अदानीच्याच गेटीचेर आणि लोक भितून कोण भारतीय जनता पार्टीचेच लोक सगळे प्रोटेस्टा. जर तुमचेच सरकार आले तुम्ही आणि प्रोटेस्ट करले, रस्त्यार जावन कसलो प्रोटेस्ट करता, लोकांना फकाणां करता, टायमपास करता, कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान लोकांच्या हेल्था बरोबर खेळपाचें सोडपाचें आणि लोकांक पिश्यान काडपाचें न्हू. आमकां प्रमोद सावंत जे हांसून भाशणां दिता न्हू, कितें तेतून आमची पोटां भरची ना. प्रॅक्टिकली प्रमोद सावंतान ग्रावंडार येवपाची गरज आसा. आयज तुमचे कडेन लोकसंख्या तुमचे कडेन चड आसा म्हणून तुमी कितें करता, एक 200 लोक 300 लोक जर प्रोटेस्ट करपाक येयले जाल्यार तुमचे 1000 लोक उबे करता आनी तुमी मागीर नेगेटिव्ह करपाक सोदता. पूण तशें करूं नाका, पांयां पडटा सरकाराच्या. हो कोळसो आमकां दुयेंस दिवन मारून उडयता. म्हाजो बापूय कॅन्सरान मेला, कितें. आणि आयज कितलेशे लोक हेचे दुयेंस भोगता, कितलेशे जाणांचे बापूय मेले, आवय मेले. आयज लंग्स प्रॉब्लेम कितले जाणां भोगता. ल्हान भुरगीं आयज कंप्लेन करता. एका भुरग्यान पयर व्हिडिओ काडलेलो, कितें तो क्लियर कट सांगता बुरसो वास कसो येता तो. आणि हो वास जो रातच्या 8 7 8 चालू जाता न्हू, रातचे 12 1 जायसर तो वास कंटिन्यू आसता. जेवण जेवतलो जाल्यार जेवण जेवंक मेळना. हांव रातीच व्हिडिओ काडपाक लागलो, जे उणी घातल्या तोंडान आनी बुरसो वास सारको. इतली वायट परिस्थिती. आणि आमचो आमदार फकाणां करता, टायमपास करता. आपूण खंय आदले दिसा लोकांनी कंप्लेंट केली आणि दुसरे दिसा आपूण प्रोटेस्ट केलो. हे कितें. लोक आता 6 महिने झाले कंप्लेंट करता. आता यांचे प्रॉब्लेम कितें जाला, जे बोटी येतात न्हू ते कंप्लीट जातकूच मागीर भायर सरतात. आणि आमकां जाल्यार डावट आहा कितें सांग, हे आपली बॅगेज वाडोवपाचो प्रयत्न आनी कांय ना. कित्याक कोळसो जो दुयेंस दिता, लोकांक मरण दिता, तेची अपूर्बाय कोण करचो ना जो मेरेन आपल्याक मेळना तो मेरेन. सो म्हाजे आणि तुम्ही कितें म्हणटा, हे राजकारणी लोकांचे जॉब वयतले, हे वयतले. आयज एमपीटी उरल्या खंय, एमपीए उरल्या खंय. जे एमपीएन 6000 सुमार लोक कामाक आसलेलो, मरीन डिपार्टमेंटान कामाक आसलेलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेचे कामाक आसलेलो, हॉस्पिटलान कामाक आसलेलो, पोर्टान कामाक आसलेलो, सगळे कडेन लोक कामाक आसलेलो एमपीटीन. आयज त्या लोकांचे जॉब गेले. सरकार गोंया सरकारान हेचेर कितें विचार केला. एमपीटीन आयज जर सपोज जर 5000 जॉब मेळटले, कितल्या गोंयकारांक जॉब मेळटले, मुरगांवकारांक म्हणिना, आख्ख्या गोंयचे लोक कितें एमपीटीन कामाक आसलेले. आयज उरल्या फक्त पेन्शनर, कितें. सो आयज हे जर सपोज फक्त कोळसो हाडून तुम्ही जर सपोज पोर्ट चलोवंक सोदता न्हू, जाल्यार ती चुकीची गजाल. तुम्ही पयशा खातीर लोकांक मारून उडयतले. सो आमचो डिमांड एकूच आसा, आमकां मुर्मुगांव पोर्टान कोळसो नाका. आमदार जो म्हणटा एअर पोल्युशनाचेर उलयता, एअर पोल्युशन, म्हाका सांग कोळसो जर हाडीत रावले जाल्यार एअर पोल्युशन जायत रावतलें. हेका लॉजिकूच ना. आमचो आमदार जे उलयता न्हू की बाबा रे आमकां एअर पोल्युशन नाका, एअर पोल्युशन नाका, ते दिसा आमी ते लोक सुद्दां जाले तांकां शिकयल्या भशेन दिसताले ते उलयताले ते हिसपान. सो आयज आमकां आमचो डिमांड एकूच आहा गोंयच्या सरकारा कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन, की मुर्मुगांवान आमकां कोल हँडलिंग नाका. की हे कोल हँडलिंग आमचे गोंय काबार करतले आणि हेचे पोल्युशन दोनापावल मेरेन येता म्हणून अशें आमी आयकलां. सो आयज काळाची गरज आसा. मुर्मुगांवान कोल हँडलिंग बंद जावपाची गरज आसा. कित्याक हो कोल हँडलिंग बंद जायना जाल्यार मुर्मुगांव तालुका सगळो इफेक्ट जातलो आणि हेचो इफेक्ट फुडें सालसेतीन सुद्दां पडटलो. सो आमचो एकूच डिमांड आहा, आमकां गोंयान कोळसो नाका. शंकर म्हाका सांग पळय, तुमचो माजी मंत्री, आतांचो आमदार, तुमचे सगळे मुरमुगांवचे लोक सगळे प्रोटेस्ट करता म्हणून कोळसो जाय कोण. आमच्या प्रेसिडेंट आमदारान जे एअर पोल्युशन नाका म्हणून तेणी एक्चुअली स्टेटमेंट करपाक जाय आमकां हो कोळसोच नाका म्हणून. कित्याक आमी तेच्या वांगडा पयलीं भोंवताले न्हू, तेन्ना तो कोळसो हातीक लावन दाखयतालो, हो कोळसो आमकां दुयेंस दिता. आमी जशें आयज उलयता न्हू तेच तो पयलीं उलयतालो. आनी आयज तो म्हणटा आपल्या मॅनिफेस्टोन ना खंय
की कोळसो आपण काडटलो म्हणून मॅनिफेस्टोन आसपाची गरज ना. तूं पयलीं कोळशा अगेन्स्ट तूं झगडला न्हू, तूं आंदोलन केलां कोळशाच्या अगेन्स्ट, जाल्यार आयज म्हाका दिसता तो तेकाच जावो कसो. कित्याक सांग तेका बेनिफीट आसता कितें ते प्रोटेस्टाक एकट्यान सुद्दां अशें म्हणूंक ना, एकट्यान म्हटलें पूण तेका मागीर बंद केलो तेंच्यांनी की आमकां मुर्मुगांव पोर्टान कोळसोच नाका, ते कटकटूच नाका, तुमी दुसरो प्रोडक्ट हाडा. आमी पळय बाकीचे प्रोडक्ट अपोज करूंक ना मुर्मुगांव पोर्टान. आमचें इंटेन्शन आमी देशद्रोही न्हू, आमी केन्नाच खंयच्या प्रोडक्टाक ओपोज ना. आमी जर आयज ओपोज करता जाल्यार कोळसो ओपोज करता. आनी हो जो हॅझार्डस कोल हाडटा न्हू, हो इतलो पळय हो एअर पोल्युशन दिता, मागीर तुका हेचें वासाचें पोल्युशन दिता. सो हे सोसूंक जायना म्हणून आयज आमकां वास्कोच्यान हांगासर येवचें पडलें कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमदाराकूच कोळसो जावो तो. आणि त्या दिसा त्यांनी अल्टिमेटम दिल्लो कितें 72 वॉर्सा पसून तो कितें तरी एक्शन घेतलो म्हणून. ते अजून काय तर आमकां एक्शन दिसो ना. तुम्ही आता तेंका विचारपाचो हो क्वेश्चन आहे, तुम्ही आमदाराक विचारपाचो बाबा तुम्ही कसले बाबा 3 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो की 3 दिसा भितर जर एक्शन घेयना सपोज न्हू जाल्यार आपूण फुडें मागीर कितें तें करतलो म्हणून. आयज 5 दीस जाय येयले, तेजो कांय आवाजूच ना आनी आमकां तेजेर अपेक्षा ना. कित्याक सांग, तो चुकीच्या लोकां कडेन गेल्लो, जे लोक कोल हँडल करता तांकांच वचून तेणी ते मेमोरंडम दिल्लो आहा की बाबा रे तुमी हो वास येता तो बंद जावपाक जाय म्हणून. सो हे प्युअर आमकां राजकारण कशें दिसता. तांकां गोंयान कोळसो तो यूज जाता कसलो तरी कितलो पर्सेंटेज हो यूज जाता कोळसो सगळो भायर वयता न्हू, गोंयान यूज जायना. गोंयान एक फक्त शेजार गोवा जे कितें करता ते आपूण हाडून ते हँडल करता. हांगासून बार्जींचो वयता न्हू, मांडवीनसून वयता दिसता तांकां तो, सो ते आपूण हँडल करता. हो जो कोळसो येता तो हॉस्पिटल वयता सगळो कर्नाटकान. Director of the pollution board, he said that there is no pollution due to the coal. त्याच्यातून कशी मिळता? पळय आतां पयर हेल्थाचे लोक आमचे थंय सर्वे करून गेले पळय, तांकां लोकांनी कितें सांगपाक जाय तें सांगलां. आनी जे पोल्युशन डिपार्टमेंट आहा न्हू, ते पोल्युशन डिपार्टमेंट म्हाज्या हिसपान जाल्यार केन्ना कोणाच्या घरानूच वचोंक नासतले. ते आयज जे उलयता आनी तुमकां खबर आसा सरकारी डिपार्टमेंटां आमी TCP पळयल्या, फॉरेस्ट पळयल्या, सगळे जे सरकार आहा न्हू सरकाराक सपोर्टीव उलयतात. ते लोकांक सपोर्टीव जाय ते उलोवपूच सोदिना. सो म्हाज्या हिसपान पोल्युशन डिपार्टमेंटान त्या मिटराचेर रिडींग पळोवच्या पेक्षा लोकांच्या घरान येवन तेंच्यांनी जर चॅक करीत जाल्यार चड बरें जातलें. शंकर आता कोल पोल्युशन बोर्डाचें हें आसा बरयल्ल्या डायरेक्टली आनी क्वॉलिटी ऑफ द एअर इज सो बॅड. तातूंत PMO लेवल हे पळय बरयल्लें आसा, परत परत दाखयता 10 PM पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर. हो तुका डायरेक्ट तुज्या ब्लड वेसलाक इफेक्ट जाता. आनी दॅट डे वेन आमी तेन्ना हांवें गुगलाचेर मारून पडलें तेंच्यान म्हणलें इट इज द क्वॉलिटी ऑफ द एअर इज मोर दॅन 75 एक्चुअली मिलीग्राम ताच्या लेवलाचेर क्रॉसिंग अप टू 200. सो PMO 10 आनी PMO 2.5 to PMO 10 म्हटल्यार इट इज व्हेरी हॅजार्डियस. कित्याक तुजे डायरेक्टली ब्लड वेसलाक तुजे लंग्साक इफेक्ट करता, तुज्या हार्टाक इफेक्ट करता, वो तुज्या ब्रेनाक इफेक्ट करता. आनी तेतून तांकां डायरेक्टली बरयलां द PMO रिफर टू पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर विथ द डायमीटर ऑफ 10 मायक्रोमीटर ET or less. तू कोणाचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट तो? पोल्युशन बोर्डाच्या म्हणजे गुगलाचेर आमी मारून पडले जाल्यार पोल्युशन बोर्डाच्या इन्स्पेक्शन आनी रिपोर्टाचेर आसा. पण तेंच्या कितलेशेच फॉर्मेलिटीज कंप्लाय केल्ले म्हणजे वॉटर एअर क्वॉलिटी कशी कितें आहा ते कशें डिस्पोज करता. पण टोटली थिंगा सर तशें कांय ना. मेकॅनिझम जर आमी कोण तरी सुद्दां वसोंक जाय जाल्यार तुमकां ते भितर घालचें ना. तुमी जर एटमॉस्फियर इन द पोर्ट्रसान पळयल्यार इज व्हेरी डर्टी आनी व्हेरी बॅड. इट इज वॉकिंग करून पावचें ना तुमकां, इतले डस्ट आहा ते. क्वॉलिटी मरिनाकूय आमकां इफेक्ट जाता, ते आमच्या एअराकूय जाता, सरावंडींग इकोसिस्टमाक आनी पर्टिक्युलरली हेल्थ इज टोटली हॅजार्डियस आहा. शंकर आता तुमकां पॉल्युशन कितले वर्सां जालीं जाता? कित्याक तुमचो MLA आतां 4 वर्सांनी आतां हालींच गेल्या विकानूच भायर सरला म्हण. पोल्युशन गेली 10-15 वर्सां सो जाली. तुमच्या MLAक आतां कळ्ळें 4 वर्सांनी. आता तेका आमी विचारला न्हू ते सर. आता तेणी आता पळय आता तो कितें फुडें करतलो तो. आमचें काम पळय, आमी काय सरकारान ना, आमचें काम आवाज उठोवपाचें, जनजागृती करपाचें आनी आमचो जो आवाज आसा सरकार मेरेन पावोवपाचो. आमी आतां हेका हाडलेलो, पयलींचो आमदार फेल जालो म्हणून हेका निवडून हाडलेलो की हो तरी काडटलो म्हणून. पूण हो आयज निवडून येतकूच तेंचे बरोबर गेलो आनी आयज तेंची सरकाराची भाशा उलयता. आता पयलींचो आमदार आमच्या वांगडा ना. आमी तेंच्या सगळ्या लोकांक आपयलेले, तेतून तो पयलींचो आमदार येवन आपूण आपलें भाशण दिवन गेलो. सो आनी एक सांगता, असल्या इश्यूचेर सगळे राजकारणी आपापली पोळी भाजपाक सोदतात. सो आमकां तेजे बाबतींत कांयच ना. आमचो एकूच मुद्दो आहा, जो कोण येवन आमचे कडेन उबो रावंक शकता रावा तुमी. आमकां गोंयान कोळसोच नाका. कितले हँडलिंग जाता पळय शिपमेंट बेज न्हू. एक शिपमेंट जर येयलो सपोज जाल्यार वीक तुमच्याकडे कितें आसा टाटा टोटल इट इज 14 मिलियन मेट्रिक टन्स इयरली 16 मिलियन टनाची हें आहा.